ताणें एक बरो विशय काडलो, म्हाकाय तो याद नाशिल्लो. ह्यो केसीस इतली भयानक आहात की बाकीचे विशय हांव सुद्दां विसरलो सुरवातेक. ताणें एक बरो विशय काडलो, तो म्हळ्यार ट्रान्सफरांचो. पयर लौकीक पुलीस खात्यान एक सर्क्युलर काडलें की ट्रान्सफर ऑर्डरी काडून सुद्दां जे पुलीस दुसरे कडेन गेले नात तांणी आतां वच्चेच पडटलें म्हूण. हे कसली सर्क्युलर हाका करता? म्हाका सांग. पुलीस इज अ डिसिप्लिन फोर्स, बरोबर? तो तुगेलो काडटा ट्रान्सफर ऑर्डर, तो वचना दुसरी पुलीस स्टेशनाचेर. अशी कितलीशीं वर्सां खंय आसा ते ट्रान्सफर ऑर्डर काडटा तो पाळना. मागीर सांगलें ते PIक रिस्पॉन्सिबल धरतले म्हण आमी ते गेले ना जाल्यार. कसलो फोर्स डिसिप्लिन फोर्सांचो की अशें करून मागीर सगळे PIच्यो ट्रान्सफरी काडल्यो, सगळे PIच्यो ट्रान्सफरी काडल्यो. पण हें जे आतां हें करचें पडटा हीच लज्जास्पद गजाल न्ही डिपार्टमेंटा खातीर. प्रमोद, ते खातीर एक मिटींग घेतलेली DGP सगळे PIंक हितून हेडक्वॉर्टरान हेच गजाली खातीर. पयलीं बातमी ती छापून येयली, पब्लीश जाली आनी मागीर तेजे मुवमेंट स्टार्ट जालो. सो आतां जे पुलीस जे वचना ते काय PI लेवलचे मनीस न्हू जिंका ट्रान्सफरी मारल्या. PI बी आसता ते ट्रान्सफर जाले की ते वता कित्याक तांकां पुलीस स्टेशन हँडल करपाक जाय. हे सगळे सकयले मनीस म्हणजे ते इतले पावरफूल आहा की सकयले मनीस जे वयर पावल्या वयर कनेक्शना म्हणून वयर पर्यंत पावल्या. हय, आनी ते पुलीस स्टेशन चलयता काय कितें म्हणजे PI तेका जे PIच्या अंडर ते आसा तेजे कडेन ते रिलीव जायना आनी जेका ते ट्रान्सफर करून दिल्या तो तेजे कडेन हाडपाची कापासता. म्हणजे PI कितें करता, PIची पावर कितें उरली तेंच्या फुड्यान. आनी मागीर ते ट्रान्सफरी जाले ते पुलीस PI लेवलच्यो जाल्या, बाकीच्यो ट्रान्सफरी जावन नासल्यो. आनी तेजे उपरांत अजून आमकां तितलें फायनल खबर ना की जे खरे रिलीव जावन नासले ते आतां जाले काय तेंची ऑर्डरी तेन्नाची ऑर्डरी आतां रिवर्ट जाले काय म्हणून ते आतां ते फायंड आउट करपाक जाय. पण अशें सगळेच कडेन आमकां आयको येता पुलिसा बाबतींत की थोडे अशे प्रत्येक पुलीस स्टेशनार एक मनीस 2-2 मनीस आहा ते PIचे सकयल आसून सुद्दां ते पुलीस स्टेशन चलयता वा तिंचो दबदबो चड आसता. आनी पांडुरंग सरदेसाय म्हणटा ते ही केस सापडली पळय न्हू, आतां गुडलर सापडला तो चोर. सो तो सापडलो म्हणटकूच बरोबर सापडला तो चोर, बाकीचे साव अशें न्ही. न्हू. आतां आमी कोणी बरो जर पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन करून एक मोठी केसी बी क्रॅक करता ताका सुपर कॉप म्हणटाले. आतां ह्यो ज्यो ऑर्डरी काडल्या पळय पुलीस डिपार्टमेंटान त्यो पयलीं आमी एक नवीन कॅटेगरी तयार करपाक जाय, सुपर कॉन्स म्हणून. कळ्ळें तुका? आतां हाजो 2 अर्थ जातात. एक सुपर कॉन म्हळ्यार ताजो नॉर्मल अर्थ जाता, कळ्ळें तुका, जे सामके आपल्या डिपार्टमेंटाक सुद्दां कॉन करता असले. ऑर सुपर कॉन्स्टेबल्स, कळ्ळें तुका? एक सुपर कॉन्स्टेबल्स न्ही. सो वी कॅन टेक दीस वर्ड. आतांच म्हाका उलयता सुचलो तो. ह्या टेबलाचेर हांव खूब क्रिएटीव जाता एक एकदां, कळ्ळें तुका? तुका आवडना हो शब्द? आवडलो, पण एज तुवें सांगलें तशें 800 ट्रान्सफर्स हॅव नॉट बीन टेकन. आनी 1 म्हयनो जालो आतां ते तशेंच चल्लां फाटीं. हें मातशें तुका सरप्रायझींग दिसना? आतां तूं एक ऑर्डर काडटा, लज सरप्रायझिंग कितें लज डिपार्टमेंटाक. 800 पुलीस at the lower level are not following orders of transfer. This is something which is absurd. We can't actually really think this is real. I mean, आणि हेचे वयले कितें आसतलें सारकें? Yes, higher up is telling you have been transferred from this police station to that police station. तो वचच ना 1 म्हयनो आनी कोणाक खबर ना. टिल द टायम द हायर अप रियलायझीस अरे हे वचकूच ना मरे, आनी 2 दिसां भितर वयचें पडटलें अशें म्हणून आनी ऑर्डर. I mean, this is shameful, yeah. This is shameful. Actually, action घेवपाक जाय आशिल्लें न्हू. करेक्ट. That means आमी वचून रिक्वेस्ट करतात. that means the sum and substance of this is the higher up who is the boss of the police force has no clue of what is happening on the ground. Yeah. Very clear. All that आमी जे करप्शन म्हणटा आनी कितें म्हणटा हें म्हणटा, आय थिंक द हायर कमांड इज oblivious of all this what is happening on the ground. Or complicit. कितें तरी एक आसतलें. सो वेन यू आर टॉकिंग ऑफ तांकां काडून डिसमीस करपाचें आसा, तांकां काडून हें करपाचें आसा म्हणून फर्स्ट द हाय कमांड हॅज टू बी कंप्लिटली इन सिंक विथ वॉट इज हॅपनिंग. आमचे जे पुलीस कशे एक्ट करता, कशे बिहेव करता. आतां चलनाचेर तुमी गेले, चलनाचेर तुमी बॉडी कॅम हाडले एन ओनली ऑफिसर ऑफ अ PI लेवल will have to challenge you. You need to really find out whether that's happening. परतून तुमचे बारीक ते हे आसा ते IRB कॉन्स्टेबल ते मारता काय, POS मशीन चलयता काय?
प्रायव्हेट जीपे हाचेर चलता काय. सी दीज चॅक्स अँड बॅलन्सीस हॅव टू बी डन बाय द हायर अप या विदाउट एंगेजिंग युअर ग्राउंड पुलीस. एब्सोल्युटली एक बरो शब्द वापरला ताणें, सेटलमेंट म्हणून. सो हे जे ट्रान्सफर जावन सुद्दां वतना पळय ते ह्या सेटलमेंट सिस्टमाचो भाग. सुपरकॉन्स ते आता बंद जावपाचें कारण म्हणजे ते बंद जाल्लेच जमा ते ताणें म्हटलें की हायर अपाक कांय कळूं ना म्हणून. बट डीजीक आनी सीएमाक हे हेतून एकूच गजाल जी आसा तितून तांकां मातशें आमी हें दिवपाक जाय क्रेडीट. कित्याक खबर आसा, अशें फर्स्ट टायम जाला की फाटल्या 5 वर्सांत ट्रान्सफर जावन जे सुपरकॉप जाल्ले हालण आशिल्ले जाग्या वयले सुपरकॉन सुपरकॉप म्हणटात तांकां. सुपरकॉप म्हणजे त्याच्या जाग्या वयले हालण चालूच शकना न्हू ते. सो तांकां हालयले. तांकां फर्स्ट टायम अशें जालां की तांकां त्यांची हे खुर्ची हालयली आनी तांकां पगार पासून मेळचो अशी वेवस्था गव्हर्मेंटान पुलीस डिपार्टमेंटान केल्ली आसा. हो जालो पयलो गजाल. भायर सरच्याच पडटलें तुका पगार मेळचो ना न्ही तुका. भायर ताका तूं थंय दवरताच कित्याक जो तुगे ट्रान्सफर ऑर्डर फॉलो काडलो तो म्हाका दिसता हेडक्वॉर्टर एसपी जो आसा पगाराचेर डिपेंड आसतलो. तो पगाराचेर डिपेंड. हो तुगेलो सायडी जाणा जाय कशें त्याच्या आतां हांगा येता हांव तो तूं म्हणटा पळय ताका पॉयंट आसा. तुमी म्हाका सांग धैर्य घेवपाक जाय पुलीस स्टेशनार मिटिंगा जाता तुमच्यो. ट्युरिस्टांक हेल्मेट ना कितें ना म्हणून सतोवपाक चिरमिरी घेवपाक तुमचे पुलीस सगळ्या गजाली तुमीच आहा मरे फुडें. सो ह्यो गजाली ज्यो आसा त्यो म्हाका दिसता जाग्यार पडपाक जाय आनी हे डिपार्टमेंट सुदारपाक जाय. कुणाल कामराचो हांवें बेश्टी एक याद करून दिता. ताणें पयर एक स्टेटमेंट केलें की आमचे पुलीस जे आसा म्हणजे गोंयचे अशें न्ही इंडियेंतले पुलीस कितें कोणी जर स्टुडियो मोडलो आनी कितें केली मारामारी केली दंगल केली जाल्यार तांकां पळयलें ते वाराड सोडटा. फॉरेन पुलीस फॉरेन कंट्री अश्यो आसा कांय कंट्रीज तातूंत तुका तशें हेतून कामां सापडल्याची लायफच करून ते कामार तुका सफर करतात ते. आमचे पुलीस करिना. आमचे पुलीस ऑर्डरी रावता कोणाच्या साहेबाच्या कोण आमदाराक भिता कोण आनी कोणाक भिता ह्यो हेतूनच चलना आमचें सिस्टम. सो म्हाका दिसता पुलीस डिपार्टमेंट पुलिसांनी तुमकां जे पावर दिल्यात ताचो उपयोग तेंच्यांनी करपाक जाय समाजा खातीर. ही सेटलमेंटां ही सेटिंगां करच्या पेक्षा ड्युटी करपाक जाय. ताजो उपयोग करतात ते फक्त तुका आनी म्हाका जाय तसो करनात. करिनात ते. हय कळ्ळें तुका. ते उपयोग करतात. आतां लौकिकान बरो विशय काडलो ते त्या पगाराचेर आहा काय म्हणून. तांची एक्शन जावपाक जाय आशिल्ली न्ही. डिसिप्लिनरी एक्शन जावपाक जाय आशिल्ली. आज ती डिसिप्लिनरी एक्शन जाल्ली आमकां दिसता काय कितें. फर्स्ट म्हटल्यार जेन्ना तेंच्यांनी हें केलें गव्हर्मेंटान लिस्ट आउट केलें की बाबा हे अशें अशें ट्रान्सफर हेंच्यांनी घेवना म्हणून तेंकां वॉर्निंग वा चान्स बी असो आसना. बरोबर थंयच ऑर्डर जावपाक जाय आसली. फुडले ट्रान्सफरीक कोण मागीर हें करचो ना हलगर्जीपणा करचो ना ते दिसना. हांगासर गव्हर्मेंटान एक सगळ्याच लेवलाच म्हटल्यार जाता कसली गजाल जाली जाल्यार एक्शन आमकां खूब कमी पळोवपाक मेळटा. खुबश्यो गजाली तोंडान म्हणजे खुबशे कडेन मंत्री म्हणटा आपूण विचारतलो आपूण ऑफिसराक तेजेर एक्शन जातली. फुडें कांय ना. ते ऑफिसर ते कितें सांगता ते खंय कितें वयता अशी सगळे येता. फक्त पुलीस न्हू गव्हर्मेंट सगळ्याच डिपार्टमेंट लेवलाचे एक्शन ही गजाल आपले मनीस चुकलेले एक्शन ही गजाल खूब कमी जाता. आनी एक गजाल हांव कित्याक म्हणटा जोयल बाब इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इज दॅट आमी एक चित्र तयार केल्लें गोंयचें आज. हांवें मुद्दम सुरवातेक ते म्हणिल्लें की आमगे एअरपोर्टार देवलो की त्यो आमी लोकांक कितें करता सांगतात जुगार खेळ. बरोबर. तूं पणजे आयलो आमी लोकांक कितें सांगतात जुगार खेळ. आतां तूं मोपा देवलो आमी लोकांक कितें सांगतात जुगार खेळ. जेन्ना आमी सांगतात की जुगार खेळा जुगार खेळा जुगार खेळा म्हणून नंबर 1 ज्या तरेचे लोक तो जुगार खेळपाक येतले ते असलेच आसतले. ते काय साधू संत आसचे नात. नंबर 1. दुसरी गजाल जे लोक हांगा येतले पळय तांकां दिसतलें की आरे एक राज्य अशें देशांतलें जे आमकां सांगता की हांगा येवन तुमकां जाय तें करात कोण विचारपी ना. मागीर ते हांगाच तुगेले विलाक येतात रावतात आनी मागीर आपल्यांक एक्टिविटी सुरू करतात. सो आमी हाका जबाबदार आहा न्ही. आमगे ओवरऑल जी एक चित्र तयार केलां आमी गोंया येवन कितें करपाचें. आमी म्हाका अजून एक बोर्ड दिसना गोंया येवन चर्च पळोवपाक वतात किंवा देवळां वचा म्हणून सांगपी. जुगार खेळा म्हणपी मागीर ट्रॅफीक पुलिसाची जे हें आहा ट्रॅफीक मॅनेजमेंटाची बॅरिकेड्स त्यो पळयल्यो जाल्यार तो जुगार खेळ म्हणत तुका. बरोबर न्ही. पुलिसाची बॅरिकेड्स आसा जुगार खेळ. हय पुलीस डिपार्टमेंटाचे बॅरिकेड्स आसा त्यो पयले आसा तो जुगार खेळ म्हणून The state is not sponsoring promotions of these casinos. Airport जावं कितें जाल्यार that casinos are doing because they are paying a huge price
to put up the casinos there. So ते कितें जाता So तितलें when those casino ads are there on police हय. barricades, आमी इतले दळिद्री जाल्यात की आमच्यांनी बॅरिकेड सुद्धा स्पॉन्सर करपाक जायना. on moral grounds that तेणी इट्स अ पुलीस कॉल दॅट आमकां बाबा तुमचे कांयच नाका हय. आमी आमचो पयसो घालून ते बॅरिकेड करतले अशें बरोबर. म्हणून म्हणपा जातालें. हय. नाव द कजिनोज मस्ट हॅव स्पॉन्सर्ड दोज बॅरिकेड्स. Correct, obviously. Who will not Yeah. if given an opportunity? And all those hoardings which you see at the airport are put up by the casinos, not the government. Correct. Okay, that is one part of it. But the point here is, casino आपणाक जाय तशें आमी advertise करतलेच कित्याक they are spending a lot of money in crores to put up their casino. So they advertisement करतले and there is no restriction that the casino advertisement should not come like unlike liquor advertisement. They करतले. Correct. But where is our system? Where is our law and order? Where is our machinery? आमची एक शिस्त आसा ती आमची ऑर्डर आसा ती आमकडे आसा न्हू. बरोबर. That is not with the casino lobby. Correct. So we have to enforce that. Tomorrow if there is some kind of a chaos which is created by the casino lobby or for that matter anybody, पुलिसा कडेन आसा. तुम्ही कशे हे करता you all are compromised. It is very clear that you are compromised. सध्या तुगेले ते कसिनो लागून ट्रॅफिक जॅम जाता तो सांबाळपा येना. त्या कसिनो भितर वता तांकां कशें सांबाळटले. So don't. पुलीस इन्वॉल्व ना. So blaming. हातून पुलीस आसपाक जाय. आसपाकूच जाय. म्हणजे सेफ आणि ती ट्रॅफिक हे करपाक सुरळीत करपाचें काम कोणाचें पुलिसांचें न्ही. हय. So पुलिसांचे 6-7 जाल्यार आपण खंय ते आयटी पळयता. तो पणजेचो भागच न्ही म्हणटा पुलीस. so if each one. एक 500 मीटर पणजेचो भागच नाही. So blaming casino is not the solution. Casino हे आपणाचे हे करतले advertisement I am not blaming Government casinos. also will go sort I am not blaming casinos. I am saying की फाल्यां हांव समजा गोंया भितर येता बरोबर किंवा सद्याक तूं जर मुंबय आनी दिल्ली आसा जाल्यार थंय ज्यो गोंयची होर्डिंग्स आसा पळय ताचेरय तुगेलो यो जुगार खेळच म्हणा. And I am not saying I am blaming casinos, but if the visual, I would say it's visual pollution. If the moment I enter, दिल्ली खंय पोल्युशन आहा म्हणून लोक गोंया येतात आनी गोंया देंवतकीर ते विज्युअल पोल्युशन पळयतात. हा सो तें जर जेन्ना तुका दिश्टी पडटा वॉट इज द सबकॉन्शियस इम्पॅक्ट ऑन युअर ब्रेन आफ्टर सीइंग दॅट रिपीटेडली. That impact will definitely have, but you can't avoid it, Pramod. You can't avoid it because see, if you go in other states, go into international destinations which are maybe highly like a gambling destination like Las Vegas, you will have completely. Are we that? We may not be there, but you know, in law and order, in law and order, are we coming anywhere close? तू कितें वचून करूंक शकलो? We may come very close to the advertising of casinos in as far as Las Vegas is concerned. Not law enforcement. Law enforcement कितें आसा आमचें? ऑर्डर खंय आसा? कितेंय कर खंय जाय खंय पार्क कर कोणाक जाय कोणाक मार घाल.